आदिवासी समाजाच्या लोकांक रान हक्क कायद्या खाला जमनीचे रहिवासी दाखले दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां। फुडल्या एका वर्सान 1,500 सनदी दितले अशेंय ताणें सांगलें। आदिवासी कल्याण खातें तशेंच उटा हे संघटने वतीन शहीद मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांचे यादी निमतान केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळींत ते उलयताले। ह्या वेळार माचयेर उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार गणेश गांवकर, आमदार आंतोनियो वाझ, खात्याचे संचालक रवी धवन, खात्याच्यो संचालिका त्रिवेणी वेळीप तशेंच ह्या समाजाचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। आदिवासी समाजा खातीर खात्या वतीन सांग्यार नवे आदिवासी संशोधन केंद्र उबारतले तशेंच फर्मागुडयेर आदिवासी संग्रहालय आनी रोखडेच आदिवासी भवनूय बांदतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ही बिल्डिंग जी आसा ही हँडओव्हरी घेतल्या आणि ट्रायबल रिसर्च सेंटर हांवें रिसर्च सेंटर कित्याक म्हणटा कारण ट्रायबलांत आशिल्ल्यो सगळ्या गजालीचेर रिसर्च जावपाची गरज आसा। प्रत्येक गजालीचेर जर रिसर्च जालो जाल्यार ताचें डॉक्युमेंटेशन जातलें आणि ते प्रिजर्व जातलें। जे ट्रायबल म्युजियमान सांगता आसतना स्वातंत्र्यपूर्व काळा पासून आतां पर्यंत सगळ्यो जे सांस्कृतीक आसतले किंवा बाकीचे ट्रेडिशनल बिजनेसीस आसतले जे ट्रायबल भागात करताले, ट्रायबल बांधव करताले आणि ताकाच लागून फर्मागुडी हांगासर जावपी ट्रायबल म्युजियम हाजेंय काम बेगीनात बेगीन सुरू जावन तोय कंप्लीट जातलो हाची हांव आशा व्यक्त करता। निश्चित रित्या म्हाका खबर आहा तेन्ना 10,000 केसीस म्हणजे इंडिविज्युअल आणि कम्युनिटी म्हणून टोटल 10,000 आशिल्ल्यो। म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता फाटल्या 2003 पासून ते 2022 पर्यंत फर्स्ट टायम म्हणजे माझ्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात 135 जाणांक आम्ही सनदी दिवपाक शकले। 135 लोकांक आम्ही त्यांच्या जागेच्यो सनदी ह्यो हँडओव्हर केल्यो। त्यांचे वन हक्क म्हणजे फॉरेस्ट रायट्स, लँड ड्वेलर्स जे आसा ताका त्यांचे जमनीचे हक्क हे मेळपाक जाय हाच्या खातीर कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा। पण त्या खातीर जशें सांगलां तशें तुमच्याय कडल्यान कम्युनिटी लेवलाचेर, पंचायत लेवलाचेर सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार जाता तितके बेगीन हे विशय फुडें वयतले। म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 1000 ते 1,500 लोकांक हे आमी तेंचे फॉरेस्ट रायट एक्ट सनदी जी आसा फुडल्या पुराय गोंयभर म्हणजे 10,000तले मिनिमम एका वर्सा भितर 1,500 सनदी आमी दिवपाक शकतले अशा पद्दतीन आमी एक्सपडायट करीत आसा।